16 तारखेक जी आयज आमची सत्यनारायण पूजा जे दोनों भटवाडी चिंच आणि दिवस भटवाडी या ग्रामस्थाच्या वतीन जी सत्यनारायण पूजा जी वार्षिक जाता ती आयज आमची संपन्न जाल्ली आसा। दोनूय तडीच्या लोकांच्या आशिर्वादाचे आयज ह्या तळ्याकार देवाक सगळ्यांच्या वतीन आमची सत्यनारायण पूजा जाली। हितून सगळ्यांचो वांटेकार आहा, सगळे जाण जाल्ले आसा। तितूनसून आमी एक ठरयले की देवस्थान समितीन की ह्यान पयलीं जे कितें घडोवंक ना म्हणजे जो महानैवेद्य जो करपाक लोकांच्या इच्छेन जे कितें महाप्रसादाक जे साहित्य लागतले ते तुमी हाडून दिवचे म्हणून आणि त्या हेजेर लोकांनी भरघोस असो आमकां प्रतिसाद दिलो। लोकांच्या त्या आशिर्वादान आमची ही जी पुजेचे जे साहित्य आमचे हे जावन सुद्दां आमचे कडेन उरले आणि ते आमी मागीर सगळ्यांक लोकांकूच म्हणजे जे ग्रामस्थ आहा त्यांच्या मार्फत पावणी केली आणि त्याचे सुद्दां जे उत्पन्न आसा ह्या देवस्थानाक मेळ्ळें जेणे करून ही जी मटी आमी उबारलेली आहा दोनूय तडीच्या लोकांनी मेळोन तशेंच जे भावीक आसा ह्या तळ्याकाराचे जे भक्त आसा जे विंगड विंगड हितून वेल्लेले आसा हांगा हेका उलो मारून जी कामां जाता ती सगळ्यांकूच खबर आहा। त्या खातीर हे जी मटयेक आमकां कसलोच त्रास जावंक आतां जे उरलेले सुद्दां काम आसा ते सुद्दां सुरळीत जातले तेजो आशिर्वादूय आमकां मेळ्ळो आसा। आणि आयज जो प्रचंड असो जो प्रतिसाद मेळ्ळो जे हजारांनी लोक हांगा जे महाप्रसाद घेवन गेले हे एक आमकां सुद्दां एक मनाक सुद्दां बरें दिसले की आमी आयोजन बऱ्यापैकी केले जे त्याच्या आशिर्वादान हे घडले अशें तरी हांव म्हणटा। आमी समस्त दोनूय तडीचे जे ग्रामस्थ आहा हेंचो पाठबळ ज्यो आमच्यो सवाशिणी ज्यो महिला वर्ग आसा तेंच्यांनी जे आमकां सहकार्य केले त्या पार्श्वभुमीचेर आमी महाप्रसादाक जावं आनी कितें आमकां कसलोच त्रास जावंक तेंचो हांव आभारी आसा। आणि अशेंच ह्यान फुडें आमी दोनूय तडीचे ग्रामस्थ एकी कडेन जावन अशेंच कार्य फुडें व्हरचें आणि तितून आमी हेका उलो मारतना की हे जी मटी उबी करतना आमी दोनूय तडीचे लोक गांवान भोंवन अशें सांगलेलें की ह्या मटये खातीर आणि तितून आमच्या पुरोहीत जो उदय काका आहा उदय बर्वे हांकां घेवन आमी घरोघरी भोंवले आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान फूल ना फुलाची पाकळी तेंचे कडेन हाडून दिवचे आणि त्यांच्या आशिर्वादान लोकांच्या आशिर्वादान ही जी मटी आयज जी उबी रावल्ली आसा ही तळेश्वराची देण आसा।